Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सो जवळजवळ माझ्याकडे 20-22 टीमी येयल्यात आता. तितूंतल्यान आमी 16 टीम सिलेक्ट केल्यात. ऑलरेडी ड्रॉ आमी काडटले आयज. तांकां सगळ्यांक फॉर्मेटी केल्या, शेफेची फॉर्मेटी सगळं केलेली आसा. आनी तितून जवळजवळ 16 टिमीन ऑल ओव्हर गोवाच्यो सालसेट आनी बार्देस म्हणजे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा तितून आल्या बीच असोसिएशन, साईबाबा अंजुना, युनायटेड क्लब नेरूल, मिलान स्पोर्ट्स म्हापसा, रॉकमान फुटबॉल नागवा वेर्णा, FC सांगलीम, BJS लेवल नसलोडा, YC कोलवा, डॉन बॉस्को ऑलरेडी फातोर्डा, सेंट सावे कालंगूट, माना शिवोली, सिटीजे रायबंदर, सिकेरी स्पोर्ट्स क्लब सिकेरी, गोवा वेल्ला, कांगरे स्पोर्ट्स क्लब अंदूर, ड्यून स्पोर्ट्स क्लब मोर्जे. हे 16 टीमी हांवें केलेले आसा. आयज ड्रॉ करतले आनी तितूंतल्यान मागीर आमी 10 तारखेर सुरू करतले. 10 ते जवळजवळ 16-15 गेमी 29 तारीख आमी फायनल थरयल्या. 1-2 दीस मातशे गॅप उरतले आनी तितूंतल्यान आमी हो टुर्नामेंट सोंपयतले. इगल क्लबाचो मेंबर शुकूर आगान आपलो हात दिलो. तेणें हो टुर्नामेंट आपूण स्पॉन्सर करता, आपल्या फादराच्या मेमोरीन आपूण स्पॉन्सर करता म्हणून फुडाकार घेतलो. 2 वर्सां टुर्नामेंट केल्या, पण 2 वर्सां कोविडा लागून मदीं व्यत्यय येयलो. परत आता आमी नेक्स्ट ह्या वर्सा परत आमी मोठ्या दबाज्यान तो सुरू करपाचो आसा. सुपर आगान तेजी फॅमिली नॉट ओन्ली टुर्नामेंट स्पॉन्सर करता, पण इगल स्पोर्ट्स क्लबाची अंडर 14 टीम जी आसा ती बी तो स्पॉन्सर करता. टुर्नामेंट तो गोंय ते भुरगे खेळटा तांकां अपलिफ्टमेंटाक करपाक, तांकां कोचिंग दिवपाक किंवा तांकां ट्रेनिंग दिवपाक सगळे तो फुडाकार आपलो सुपर आनी तेजी फॅमिली. आनी क्लब सगळ्याच्या मळार नांव लोकीक मेळयलें, खंय तरी आमी कमी पडले. आतां आमी परत न्यू फ्रेश ब्लड घे आनी सुपर अशे स्पॉन्सर्स घेवन क्लबाचे जो एक्टिविटीज आसा ते मोठ्या दबाज्यान फुडें एक्टिविटीज आसा. फक्त भुरगे जे आसा तांकां ट्रेनींग दिता. ट्रेनींग दिवपा खातीर पयलीं आमकां कितें तरी एक करचें पडटा. टुर्नामेंट तो एक इंट्रस्ट येवंक जाय. आमच्या बाळपणान जे जातालो तशें आतां आमच्या प्रविणान आमच्या प्रशांतान सांगता त्या हेजेरूच आमी प्लेयर जाता. अजुनूय हांव वेटरन्साक खेळटा जशें प्रशांतान हें सांगलें. म्हाका दिसता की आमचे सांखळेचे टीम सरावंडींग विलेजीस जशे बिचोले, आतां अंडर 14 आमी खेळयता तितून चड भुरगे बिचोलचे आसा. बिचोले आसा, मागीर सिगेरीचे आसा, आमचे नावेली कुंड्याचे आसा. सो आमकां तांकां एक्सपोजर दिवपाचो. तेंचे कडेन स्कील आसा पण तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळोंक ना. सो आमी ते ट्राय करता. अंडर 14 आमी म्हाका दिसता सेमी फायनलीक भायर पडले बिकॉज ऑफ पॅन्डामीक. आमी परत हें करूंक ना. आनी आमचो कोच बी आसा तो बिचोलचोच आसा. कोच हा तोय आमचो बिचोलचोच आसा. सो त्या खातीर आमी तेंच्या अपलिफ्टमेंटा खातीर करता. आनी आमच्या क्लबाचे फुडले आनी प्लॅन्स अशे आसा की आमी ट्रेनींग सेंटर करपाचो आसा आनी खुबशे अशे आसा.